गेल्लो वेळ परत केन्नाच मेळना. गांधीजीचो हो संदेश आज आम्ही आपणावपाची गरज आसा. म्हण नमळायेन सगळ्यांक विनंती करता की भोवमानेस्त मुख्यमंत्री, भोवमानेस्त केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री, कुंभारजो मतदारसंघाचे आमदार, तेच भाशेन सांताक्रूज मतदारसंघाचे आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस आणि पोरणे गोंयचे सरपंच सोडून ज्या हेर उपस्थित मानेस्तांक गांधीजीक आर्गां ओंपपाची आसात तांणी हांगा दवरिल्ल्या गांधीजीच्या फोटवाक फुलाच्यो पाकळ्यो भेटोवन मोगान आर्गां ओंपची आनी वेळ सांबाळपाक आमकां सहकार्य करता. पयलीं आयचे मुखेल सोयरे मुख्यमंत्री भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की तांणी गांधीजीच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपची. ताचे उपरांत मानाचे सोयरे केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री भोवमानेस्त श्रीपाद भाऊ नायक, सुवाळ्याचे अध्यक्ष कुंभारजोय मतदारसंघाचे आमदार भोवमानेस्त राजेश फळदेसाय, सांताक्रूज मतदारसंघाचे आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस आणि जुनेगळ पंचायतीच्यो सरपंच बापूजींच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपतले. बोलो भारत माता की वंदे वंदे. गौरव की ताकत बांधी थी गांधी के रूप में आंधी थी. बड़े दिल वाले फकीर थे वो, पत्थर के अमिट लकीर थे. पहनते थे वो धोती खादी, रखते थे इरादे फौलादी. उच्च विचार और जीवन सादा उनको प्रिय थे सबसे ज्यादा. संघर्ष अगर तो हिंसा क्यों, खून का प्यासा इंसान क्यों. हर चीज का सही तरीका है जो बापू से हमने सीखा है. क्रांति जिसने लादी थी सोच वो गांधी वादी थी. उन्होंने कहा करो अत्याचार थक जाओगे आखिरकार. जुल्मों को सहते जाएंगे पर हम ना हाथ उठाएंगे. एक दिन आएगा वो अवसर जब बांधोगे अपने बिस्तर. एक दिन आएगा वो अवसर जब बांधोगे अपने बिस्तर. आगे चल के ऐसा ही हुआ, गांधी नारों ने उनको छुआ. आगे फिरंगों की बर्बादी थी और पीछे उनकी समाधि थी. गौरव की ताकत बांधी थी गांधी के रूप में
आंधीत गांधीजी सारख्या साबार देशभक्तांच्या त्यागाक लागूनच भारत देश स्वतंत्र झालो आणि ताकाच लागून आम्ही आमच्या भारतीय स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयतात आणि आमचे गोंय राज्य सुटकेची षष्टब्दी मनयतात। ही खोस उक्तायतानाच आयज मानेस्ता सयत तुमकां सगळ्यांक योगदान दिवंक विनंती करता जुने गोंय पंचायतीच्यो सरपंचा वोमानेस सेंड्रा गोन्साल्वीस सांगता। Good morning, one and all. Respected guests present here for the celebration of 153rd birth anniversary of Father of our nation, Mahatma Gandhi Ji. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir. Honorable Member of Parliament, Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways of India. Honorable Member of Parliament, Shri Sripad Naik sir. Honorable MLA of Komorja constituency, Shri Rajesh Pardesai sir. Santa Cruz MLA, Shri Rodolfo Fernandez sir. And all the government officials, teachers, students, parents, media, ladies, gentlemen, and my brothers and sisters. Today, on this occasion of celebration of Gandhi Jayanti, I feel proud to have the opportunity to stand before you to welcome our respected guests, other dignitaries and all present for this program. On behalf of Say Old Goa Village Panchayat, on my behalf as a Sarpanch and on behalf of Government of Goa, I heartily welcome each and everyone present here. As you all know, Gandhi Jayanti is celebrated to respect Gandhiji and remembering his philosophy of truth, non-violence and cleanliness. Gandhiji was faithful supporter of non-violence, truth and peace, and that is why Gandhi Jayanti is known as International Day for Non-Violence and Peace across the nation. It is true that we all have great respect for our father of nation. But this respect would be meaningful when all the dreams of Gandhiji will be fulfilled by following his ideas like peace, truth, non-violence, equality, respect for all and especially for women. You can get power by choosing the path of violence, but this power is not lasting. It remains for time being. But if you follow the path of non-violence, the opportunities, power automatically comes to your step, and this gives you respect. Also, your deeds will be remembered for long. While celebrating Gandhi Jayanti, we must not forget to remember our great leader, second Prime Minister of our nation, late Shri Lal Bahadur Shastri. As on this same day, our nation celebrates his birthday too. On this occasion, once again, I welcome our Honorable Chief Minister, Member of Parliament, Honorable MLA, and all other dignitaries present. Welcome you one and all. Thank you. गुरु मैडम, ली सच की लाठी उसने तन पर भक्ति का चोला, सबक अहिंसा का सिखलाया वाणी में अमृत घोला। बापू के इस रंग में रंग कर देश का बच्चा बच्चा बोला, कर देंगे भारत मां पर अर्पण हम अपनी जान को, हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। गांधी जी प्रार्थना म्हणजे देवाची स्तुती, भजन, कीर्तन
सत्संग अध्यात्म वा आत्मशुद्धी मानताले. आयच्या ह्या महान दिसा अशें म्हणून दिसता सत्याचे तेल अहिंसेची वात अमर ज्योत जळत राहू तुझ्या पावलाचेर पावल मालीत बापू तुझ्या पावलाचेर पावल घालीत बापू संसार सगळो चलत राहू अशाच प्रार्थनेर वा भजनाच्या रूपान ह्या महान मनशाक वंदन करता गोवा कला अकादमीचो संगीत विभाग. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा 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 राम पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान आने रे.
वचन राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तू देने कहीं पीर पराई जाने रे समदृष्टीने कृष्णा त्यागी समदृष्टीने कृष्णा त्यागी परस्त्री जयने मातरे जिव्हा थकी असत्य न बोले परधन नव झाले दर्शन करता भन नरसया दर्शन करता उड़े काते तारा रे वैष्णव जन देने करिए वीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तुए पर दुखे उपकार करे तुए मन अभिमान वैष्णव जन तो देने पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई जाने वैष्णव जन तो वाचलो कला अकादमीचो संगीत विभाग. जगातले सगळे धर्म हेर बाबतीन वेगवेगळे असत पण एके गजालीचे बाबतीत सगळ्या धर्माचे एकमत असतले आणि ती गजाल म्हणजे जगान फकत सत्य आणि सत्यूच जिवंत उरता आणि हो विचार महात्मा गांधीजींचोच. सर्व धर्म समभाव हिंदुत्व आणि समाजवाद या त्रिसूत्रीच्या विचारधारेवरवी गांधीजींनी लोकांक एकठांय आणले. प्रत्येकान आपल्या धर्माचो मोग करचो आणि केन्नाच दुसऱ्या धर्माक उणो लेखचो न्हय ही शिकवण महात्मा गांधीजींची. तांच्या जयंती निमतान सर्व धर्माच्या ग्रंथांचे पठण हांगा जातले. पयली हिंदू धर्मग्रंथ भगवद्गीतेचे श्लोक पठण करतले उदय परांजपे.
नमस्कार. बापूजींना वंदन करून आज जे भगवद्गीतेचे 4 श्लोक आहेत ते मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे. ही भगवद्गीता गोपाल कृष्णांनी प्रत्यक्ष आपल्या मुखातून अर्जुनाला कथन केली होती. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनश्यता. हा ग्रंथ प्रत्येक जातीला, प्रत्येक धर्माला योग्य असा आहे. कोणीही याचा अभ्यास करा. इथं हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन असा भेदभाव नाही. हा ग्रंथ महात्मा गांधी प्रत्यक्ष जगले असं जर मी म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. गीतेचा गाभा असे एक श्लोक मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगस्व कर्मणी. कर्म करून फलाची आशा धरू नये आणि आपले कर्म जे असेल ते भगवंताला समर्पण करावं. असंच गांधीजीनं जन्मभर आपलं कर्म करीत हत्ता केलं. दुसरा संदेश गीतेने असा दिला, आत्मा अमर आहे, देह नश्वर आहे. नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. या आमच्या आत्म्याला कोणीच मारू शकत नाही, शस्त्र मारू शकत नाही, अग्नी जाळू शकत नाही, पाणी भिजवू शकत नाही आणि वारा वाळवू शकत नाही. वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नानि संयाति नवानि देहि. ज्याप्रमाणे एक माणूस एक वस्त्र टाकून दुसरं वस्त्र धारण करतो त्याप्रमाणे हा आत्मा एक देह टाकून दुसरा देह धारण करतो. तिसरं जे गाभा सांगितला तो पूर्ण शरणागती. आपण भगवंताला पूर्ण शरणागत जावं. अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. जो भक्त मला पूर्ण शरण जाईल त्या भक्ताचं म्हणाले आपण योगक्षेम वाहतो, त्याचा संसार आपण पाहतो. आणि ज्या ज्यावेळी धर्माला ग्लानी येईल त्यावेळी आपण अवतार घेतो. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. अशी ही कथा भगवंतानी आपण अवतार घेऊन परित्राणाय साधूनाम, साधूंचा परित्राण करतो आणि दुष्टांचा नाश करतो. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे असं म्हणून भगवंतानी या गीतेमध्ये सांगितलं. आणि ही गीता आत्मसात करण्यासाठी आम्हालाही सांगितली, आम्हीही ती आत्मसात करूया. या गीतेबद्दल एक कवी म्हणाला, ऐकोने गीता गान मधुर मन विसरे जग जंजार. गीता ज्ञानाचे भांडार, गीता ज्ञानाचे भांडार. असं म्हणून मी माझं 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. भारत माता की जय. मनपूर्वक आभार उदय परम जपेजी. मगजनो जेजून सांगला सदांच तूं पेल्याचो मोग कर, म्हणजे तूं दुसऱ्याचो मोग कर, देव तुजो मोग करतलो. ख्रिस्ती धर्मग्रंथ बायबलाचो संदेश आमकां सांगूंक विनंती करता. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पोरणे गोंयचे मुखेली, तेच भाशेन सोसायटी ऑफ जीजसचे वांगडी फादर पेट्रिसियो फर्नांडीस हांकां. देव आमकां सदांच आपली वाट दाखयता.
आनी ह्या स्तोत्रांतल्यान हें आमकां समजून येता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उलयना. 500 चुरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडून दिता. चितोळ उदका सदी तो म्हाका व्हरता, म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सुरक्षेन उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळे मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय धमधमीत तेल, म्हजें पात्र उपट भरून वता. सगळे म्हज्या जिवितांत तुजी दोया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काळ करूंक म्हजें दिता. वय बापूजीनी तेच भाशेन देवाक अणभवलो. तो देवा बरोबर आपलो वेळ सारतालो आनी हाका लागून परात्मा ताचे सगळें आसलेलो आनी ताका मनशा सगळें महात्मा केलो. तर तिमोथाक अशें बरयल्लें आसा, सगळे आदीं हांव मागतां तें हें, समेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासणी देवाची भक्ती आनी पूर्णतायेन करचे खातीर आनी सगळे मदें फावो ती मर्याद आनी आमी सांबाळचे खातीर शांतीन आनी संस्कायेन जिवंक आमकां मेळचें म्हूण राजा आनी अधिकाऱ्यां पासत मागात. अशें करून आमी बरें करता आनी हें देवाक आमच्या सर्वंडाराक मानता. सगळ्या मनशांक सर्वण दिवंक देवाची खुशी आनी समेस्तांक पूर्ण स्वताचो अणभव मेळ्ळलो ताका जाय. म्हणटच बापूजीन देवा बरोबर सारून वेळ ताच्या वतनाच्या पावल्यार ताणें अहिंसा पत्करलो. हो स्वभाव ताचे मदें आसलेलो म्हणून ताच्या मनाच्या पावल्यार ताणें सगळें जें स्वता पासत वावुरलो तें हातूंतल्यान आमकां कळून येता. खुशी मनान दरीत ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां मुजवण दितलो. बोली ती सुबागी, प्रितूंक तांचें दायज. प्रमाणीकपणान तांबेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, तांकां देव दादुशी करतलो. दोयाळ ती सुबागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. शांती करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानती, तुमकां दुमाळो दिती आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयती तेन्ना तुमी सुबागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जाय, कित्याक सरकार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदीं प्रवाद्यांक तसोच ताणें दुमाळो दिला. तर मनाचे पावल्यार स्वताक लागून आमचे बापूजी वावुरले, झिजले आनी आपलें जिवीत खर्चिलें. पूण तो आपल्या जिवितान सादेपणान जियेतालो आनी हें सादेपणान ताणें पत्करून सगळ्या जाणांक बरेपण फावो केलें. तर हो आशिर्वाद आमचे सदांच आसूं. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो परजोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपलें मुखामळ तुमकां दाखोव आनी तुमकां शांती दिवं. आमेन. इतलीं उतरां हांव पवित्र पुस्तकांतलीं विचारून बापूजीक मान दितां आनी आमच्या सगळ्या देशाक हांव बरेपण आवडयतां. थोड्यांचो देव बरें करूं खातीर पवित्र पुस्तकांतली जायती बरी म्हायती आयज आमच्या कानाक सादयली, आमच्या मना काळजांत तुवें रिजयली. आदरणीय हजरत मौलाना मोहम्मद रफीक जी हमारे साथ हैं. मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि वे कुरान का पठन करें.
न तर्ज बयान है, न तर्ज तकल्लुम। मेरे साहिबो, मेरे अहले ईमान, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह चाहता हूँ अल्लाह शैतान मजदूर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से की जो नहायत मेहरबान वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। रहमान ने अपने महबूब को कुरान की तालीम सिखाया। माँ काना या माँ यकूना का बयान उन्हें सिखाया। इंसान की जान मोहम्मद को पैदा किया। और सूरज चाँद हिसाब से हैं और सब्जे और पेड़ सौदा करते हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, आसमान को बुलंद किया और तराजू रखी। और अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि तराजू को बेदखली ना करो और इंसाफ के साथ ताउल कायम करो और वजन को ना घटाओ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जी। महात्मा गांधी जी, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये गाकर पीड़ा भोगी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बजकर हुआ वियोगी। कुछ कहते भारत की आत्मा, कुछ कहते उन्हें महंत। बापू से बन गया महात्मा, साबरमती का ये संत। सत्य अहिंसा की मूर्त वह चरखा खादी वाला। सत्य अहिंसा की मूर्त वह चरखा खादी वाला। आजादी के रंग में जिसने जग को ही रंग डाला। असे असले महात्मा गांधीजी। आणि आज आमच्या संघटकाचा जाणी एक साधो कार्यकर्ता म्हणून आपलं वाव सुरू केलं। मुखार साबार पदांचेर वावुरताना आपल्या खासा कार्याची वळख संबंधिताक करून दिली। मागीर आमदार, चेअरमॅन अशी वाटचाल करीत आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या बळार गोय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार हातान घेतलो आणि आपल्या पदाची मिजाज तांणी केन्नाच केली ना। सदांच नमळायेन, आपलेपणान आणि साधेपणान वागत गोय राज्याचे हित आणि गोय राज्य सगळ्या सोयींनी पीठ आसचे खातीर तळमळीन वावर केलो आणि आजूय त्याच नेटान वावुरतात। गोयच्या हिता खातीर वावरत बऱ्याचे कौतुक करतनाच वायटाचेर बडी मारपाक जे केन्नाच फाटी रावले ना ते आयचे मुखेल सोयरे आमचे मुख्यमंत्री भौमानेश डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तुम्ही उपस्थितांक संबोधित करचे। आज 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधीजींची जयंती तशीच शास्त्रीजींची जयंती। आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात भारताचे पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, कुंभारजुवेचे आमदार बाब राजेश फळदेसाय, तसेच आमदार बाबुलाल फर्नांडीस, माजी आमदार, माजी मंत्री आणि ओल्ड गोवा पंचायतीच्यो सरपंच, बाकीचे सगळे पंच, आसपासच्या स्कुलांतले सगळे म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो आणि समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणांनो, खासा करून आयच्या कार्यक्रमा खातीर जेंच्यांनी गीता, बायबल आणि कुराण हांचे वाचन केलें आणि परत एकदा एकतेचो संदेश सगळ्यांच्या मुखार दवरलो की मानवता होच सगळ्यांत श्रेष्ठ धर्म आसा। ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान होच संदेश आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता। इश्टानो, महात्मा मोहनदास करमचंद्र गांधी हो फक्त एक व्यक्ती नाशिल्लो, हे अशें एक व्यक्तिमत्व आशिल्लें जे अनंत काळापासून आमी जेका पुराय जगाक जेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें अशें म्हटल्यार वावगे ठरलें ना। गांधीजीन म्हटलां, बी द चेंज डेट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। हेचो अर्थ असो की स्वता पासून बदल करपाक सुरवात करात, मागीरूच जग बदलतलें। म्हज्या समोर आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदतां की आमी जर जग बदलतले आसत, आमच्यात जर बदल करपाचो जर आसत, पयलीं स्वता पासून सुरवात करात, मागीरूच दुसऱ्या कडल्यान अपेक्षा करात। आनी ह्याच विचारांतली प्रेरणा घेवन आयज आमी पळयता की केंद्र सरकार आसतलें, गोंय सरकार आसतलें, आपल्या परीत वेगवेगळें काम करीत आसा। आमचे देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गांधीजीच्याच विचारांतल्यान, म्हणजे आमी म्हणटा गांधीजीन स्वच्छतेचो नारो सदून दिला आणि म्हणून तर त्यांनी स्वच्छ भारत मिशन
हे पुराय मिशन सुरुवात केलें आणि पुराय ह्या देशांतले सगळे तरणाटे स्वच्छ भारत मिशनात म्हणजे सदोदीत कार्यरत रावले आणि पुराय देशभर स्वच्छ भारत मिशन सुरू आसा. गांधीजीच्या धर्तेचेर आमी म्हणटा की ग्राम स्वराज्य ह्या धर्तेचेर आमी 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ सुरू केली आणि तितूंतल्यानूच आयज लोकाभिमुख प्रशासन आसतलें आणि ताचोच पाठपुरावो करपा खातीर आमचो ग्राम स्वराज्य आसतलें आणि स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर प्रत्येक ग्रामपंचायतीक आमी काम करता आणि निश्चितच म्हाका खात्री आसा की आता त्या कांय काळांत हें गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. महात्मा गांधीजी केन्नाच दुसरो फुडें येतलो आणि मागीर आपूण भाशण करतलो म्हणून रावलो ना. निर्भीत निस्वार्थी ह्याच भावनेत देशाच्या स्वतंत्र यत्नांत तेंच्यांनी आहुती घेतली आणि तेंच्यांनी फुडाकार केलो. तांणी सुरू केल्लें असहकार आंदोलन आसतलें, दांडी यात्रा आसतली, मिठाचो सत्याग्रह आसतलो, स्वदेशीचो आग्रह आसतलो, परदेशी कपड्यांचो त्याग आसतलो, भारत छोडो आंदोलन आसतलो. असली सगळी एक स्पश्ट विचारधारेन प्रेरीत केल्ली ही सगळी आंदोलनां आसतली आणि त्याच स्वताच्या क्षमतेचेर, स्वताच्या विचाराचेर आणि संघटन शक्तीचेर जांचो आस्पाव आणि दृढ निश्चय आशिल्लो आणि ताकाच लागून हो युग प्रवर्तक एक लोकनायक जालो आणि पुराय फक्त भारत देशांत न्हय तर आज पुराय ताका जगभर लोक लोकनायक म्हणून वळखता वता. आणि ताणेंच ह्या देशाच्या स्वतंत्र लढ्या वांगडाच सामाजीक विशमता आसतली, कुप्रथा आसतली हाच्याय आड लढो दिवपाक सुरवात केली. म्हणून तर स्वावलंबन आणि बंधुभाव ह्या सिद्धांताच्या माध्यमांतल्यान समाजाच्या उत्थानाक तांच्यांनी सदोदीत प्राधान्य दिल्लें आसा. तांच्या ह्याच सिद्धांताच्या माध्यमांतल्यान देशांत सामाजीक आणि राजकीय आणि मौलिक स्तरा वयल्यान चलनघडणीत एक बरी दिशा मेळत रावली. हातूंत आयजूय बी आमी त्याच वाटेक फुडें वचत आसा. सत्य, समानता, अहिंसा अशा धर्तीचेर शस्त्रांनी तांणी स्वातंत्र्य संग्रामाची धग व्याप्ती वाडयली आणि त्याच वेळार समाजाच्या प्रत्येक घटकाक ह्या लढ्यात सामावून घेतलो आणि म्हणून तर त्या लढ्याचे एक केंद्रबिंदू ठरले. गांधीजीचो जन्म जावन आयज 150 उपरांत सुद्दां आमी सगळे जाण गांधी जयंती मनयता. तांच्याच विचाराची प्रेरणा घेवन आमी भारत देशांत न्हय तर पुराय जगाचेर लोक फुडें वयता आसतना दिसता. म्हणून तर सर्गेस मार्टिन लुथर किंग आसतले, सर्गेस नेल्सन मंडेला आसतले, हांच्या सारखे जगप्रसिद्ध लोकनेता हे महात्मा गांधीजीच्या विचारांतल्यान प्रेरणा घेवन तांच्यांनी काम फुडें व्हेलां हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. ह्या आयच्या दिसा तांकां याद करता आसतना आणि त्यांच्याच पासून प्रेरणा घेता आसतना आमी म्हणटा स्वभाषा आसतली, स्वसंस्कृती आसतली, स्वावलंबन आसतलें, स्वच्छता आसतली, समानता आसतली, समरसता आसतली आणि स्वदेशाचो आग्रह आमी सगळे जाण धरतले. आणि निश्चित आमी जर म्हणटले की गांधी जयंतीच्या निमित्तान गांधीजीक खऱ्या अर्थान आमी आर्गां ओंपतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या स्वधर्म आणि स्वदेशा स्वभाषा हाचो जर आमी निश्चित रित्या जर आमी योग्य जर आमी त्या दृश्टीन वचपाक लागले जाल्यारूच खऱ्या अर्थात गांधीजीक आमी श्रद्धांजली दिली अशें म्हणटले. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव चड वेळ उलोवचो ना, पण निश्चितच म्हज्या समोर जमिल्ल्या ह्या समेस्त सगळ्या भुरग्यांनी म्हणजे ह्या स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती, स्वावलंबन ह्या विशय घेवन तांच्यांनी सातत्यात फुडें वयचें आणि निश्चित ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की स्वकर्तृत्वाचेर उबें रावपा खातीर गोंय सरकार आसतलें, केंद्र सरकार आसतलें, सातत्यात सगळ्यांक सपोर्ट करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो सपोर्ट सगळ्यांक मेळटलो. 153व्या गांधी जयंतीच्या निमित्तान आणि 118व्या शास्त्री जयंतीच्या निमित्तान परत एकदा हांव समेस्त गोंयकारांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि गांधीजीच्या प्रेरणेंतल्यान हो देश आणि हे गोंय राज्य आमी फुडें व्हरपा खातीर वावुरया. आझादी का अमृतकाल मनयता आसतना आमी बापूजींचे विचार हे सगळ्यांच्या मदें पावया आणि परत एकदा आमी खंय तरी म्हणटा की आमकां विशमता ती दिसपाक लागलेली आसा. ती विशमता केन्ना दिसचिना. आमी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, सीख हे सगळे जाण एक आसा आणि निश्चितच गोंयांत आमी सातत्यात ह्या एकतेचे प्रतीक हे सदोदीत दिल्ले आसा आणि म्हणून तर आमी स्टेटीच्या गांधीजीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका दिसता एकमेव कार्यक्रम जो असो आसतलो तितून धार्मीक आमच्या गुरूंचे प्रवचन आणि धार्मीक गितां आसतले, बायबल आसतले, कुराण आसतले. हाज्या निमित्तान हांगासरूच आमी एकतेचो संदेश हो दिता. पण हो एकतेचो संदेश कायम उरपा खातीर प्रत्येक गोंयकाराक ताच्या खातीर वावुरपाची गरज आसा. ह्या गोंयच्या विकासा खातीर वावुरपाची गरज आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नवभारत निर्माण करपाचो जो संदेश आझादी का अमृत काळाच्या समयात दिला हातूंत आमीय खंयसर फाटीं उरपाना. निश्चित रित्या भारत नवनिर्माण जाता आसतना गोंय स्वयंपूर्ण जातलें आणि ते गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सातत्यात सगळे जाण वावुरतले. इतलीच परत एकदा शुभेच्छा दिता आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.
बरें करूं सर. हाचे भशेन भोवमानीस मुख्यमंत्र्यांनी उलो मारला त्या उल्याक आमी पाळो दिवया. सगळीं एक रावुया आनी एकसंगतायेन आमचो देश मुखार व्हरपा खातीर यत्न करूया. बापूजी तो एक अलग ही व्यक्तित्व थे. किसी पर किया ना कोई हमला, फिर भी कई दिलों को बदला. इच्छा शक्ति से ही भारी थी, शरीर बेशक था दुबला पतला. देशभक्त महात्मा गांधीजी शतशः नमन. सुरुवातीक सांगला ते भशेन आज गांधी जयंती सांगाताक लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती आसा आनी हे जयंतीची कार्यावळ जुने गोंय पंचायत घरांत जातली. आमचे मुखेल सोयरे मुख्यमंत्री भोवमानेस डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस त्या सुवाळ्यांत सहभागी जातले. तुम्ही थंय सहभागी जावचे आनी गांधी जयंतीची ही कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं सगळ्यांक विनंती करता ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आयचे सगळे मानेस तसेच सगळे शासकीय अधिकारी, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे पत्रकार, सगळे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि जाणी जाणी ही गांधी जयंतीची कार्यावळ यशस्वी करपा खातीर आमकां सहकार्य केले तांचे सगळ्यांचे आमी मना काळजांतल्यान उपकारी आसात. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी शास्त्री जयंतीच्या खातीर तुमी जुने गोंय पंचायत घरांत सहभागी जावचे. देव बरें. म्हाका पळयात आमदार यो पास चलो बसा चलो सर यस चलो यस गुड मॉर्निंग बसा नंबर घेता काय चलो बस दो मिनट चलो गुड मॉर्निंग चलो बदलाचे चलो नाही चलो
मॉर्निंग बस चलो begin सर चलो गुड मॉर्निंग यस गुड मॉर्निंग बस उल्टी बसा उल्टी बस चलो गुड मॉर्निंग जी दा उल्टी बसा पाटे उभी राहा मास्क काढ येस चलो Good morning, sir. पुढे पळे भारत माता की हेलो बहुत बड़ा चलो बस चलो महाराज चलो भारत माता की चलो चलो उभे राहा तसे उभे राहा चला वंदे भारत माता की चलो भारत माता की चपलीला चला बरं झालं
Wonderful awareness for 5-minute things, street play for the children. Start. Okay, start. दिन है और गांधी जयंती का। आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती राज्य का फंक्शन हम यहाँ ओल्ड गोवा पे मनाते हैं और इस ओल्ड गोवा के फंक्शन में हमेशा सीएम बाकी डिग्निटरीज प्रेजेंट रहते हैं। आज के दिन भी हम प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भगवद गीता, कुरान और बाइबल का एक श्लोक पठन किया जाता है। समानता का संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में इस खासा करके आयोजन किया जाता है। इससे महात्मा गांधी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने स्टार्ट किया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसको आगे लेके जा रहे हैं और उनका ही संदेश जो स्वायत्ता था, स्वयंपूर्णता था, वही 2 अक्टूबर 2020 से स्वयंपूर्णता का संदेश, स्वयंपूर्ण गोवा बोल के जो मुहिम हम यहाँ पे कुछ शुरू की है, वही मुहिम हम आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं के गांधी जी के विचार के प्रेरणा से गोवा एक दिन पूरा स्वयंपूर्ण हो जाएगा। थैंक यू। सर 1 minute, सर प्लीज। मिस हो जाएगा। कीमत उनके चश्मे की नहीं, उस साहस की थी। उनके खादी की कीमत नहीं, उस आंदोलन की थी। बापूजी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। बापूजी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम उनके आदर्शों के बारे में जानते हैं? क्या हम उनके आदर्शों को पालन करते हैं? ये सोचने वाली बात है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बापूजी विश्वास करते थे कि आजादी से भी ज्यादा जरूरी है सैनिटेशन, यानी स्वच्छता। तो चलिए स्वच्छता का महत्व समझाते हुए एक छोटा सा नाटक आपको दिखाते हैं। कोई साफ नहीं करता, सारा काम मुझे करना पड़ता है। ओह नो, आज तो 2 अक्टूबर है और मैंने एक ही फोटो क्या करूं? ओ भैया, कैन आई गेट योर ब्रूम? जी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ब्रूम, झाड़ू। अच्छा झाड़ू, हाँ ले। देखा, ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो हम जैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। हैशटैग सोशल वर्क, हैशटैग गांधी जयंती, हैशटैग देखा, ये है हमारे देश का हैशटैग भविष्य। बापूजी, बच्ची को माफ कर देना। देखा आपने, आजकल के बच्चे काम करेंगे इतना सा और दिखावा करेंगे, बाप रे बाप। लेकिन उनकी भी तो गलती नहीं है, बच्चे सब कुछ हमसे ही तो सीखते हैं। कैसे? चल बताते हैं। आजकल शहर में जिस सड़क या गली में जाओ, कचरे का ढेर दिखाई देता है। घर से बाहर निकलो तो कचरा ही कचरा। अब हमारे ही मोहल्ले का हाल देख लो। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता, मैं कचरा फेंक रहा हूँ। आज छुट्टी थी ना, सोचा घर साफ कर लेता हूँ। और ना वक्त ही काम होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ सड़क के किनारे पर क्यों फेंक रहे हो? ये मेरा कूड़ा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ फेंक सकता हूँ।
और यहाँ फेंकने में क्या नुकसान है? अरे अगर हम लोग ऐसे ही सड़क के किनारे या नाले में कचरा फेंकने लगे तो गंदगी तो होगी ही ना। तो फिर ये मैं कूड़ा कहाँ फेंकूं? अरे वो कचरा वाला आता है ना कचरा इकट्ठा करने, उसे दे दो। लेकिन कुछ लोग तो उसे भी भगा देते हैं। देखना चाहोगे कैसे?